फाटल्या सुमार 3 महिन्याच्यान चोरांनी दिवचल शारात धुमाकूळ घाला। 3 महिन्यात 7 देवळां आणि बुधवारा मध्यान बाजारांत फोडिल्ले दुकान मेळून चोरयांच्यो 8 घडणुको घडिल्ल्यो आसात। मात 8तल्या 7 चोरया प्रकरणांचो अजून तपास लागूंक ना। फाटल्या जून म्हयन्यात एकेच राती 4 देवळां फोडले उपरांत जुलै म्हयन्यात आनीक 2 देवळां फोडिल्ली। उपरांत देवळां फोडपाचे प्रकार बंद जाल्ले। मात 15 दिसां पयलीं चवथीचे धामधुमीत चोरांनी परत आपल्यो कारवायो सुरू करतना शारांतले श्री शिवलिंग देवूळ फोडले। हे देवूळ फोडपी एका दुबावीत तरणाट्याक धरपाक पुलिशेक येस आयले। मात हेर चोरयांच्या प्रकरणात चोरांक धरपाक पुलिशेक येस मेळुना। आता भर बाजारांत दुकान फोडिल्ल्यान शारांत खवदळ पडला। पुलीस यंत्रणा अपेशी थारिल्ल्यान चोरयो वाडल्यात असो दावो दुकानदारांनी करून पुलीस यंत्रणेविशीं नाराजी उक्तायल्या। चोरांची टोळी सक्रिय आशिल्ल्याचो दुबावूय दुकानदारांनी उक्तायला। ह्या बाजारपेठेन भंय असो निर्माण जाला, कारण हे दुकान जर फोडटा जाल्यार अशी दुकान बाकीची कित्याक फाल्यां ते फोडचे ना, हेजेर कोणाचो अंकुशच ना। पेट्रोलिंग करा म्हण सांगलेले, पेट्रोलिंग करता काय कोण जाणा आमकां खबर ना। पण अशी परिस्थिती परत ही उद्भवूंक जाय हेच्या फुडें। हे करता आमी सगळे वेपारी हांगासर आतां मागता की जर पुलिसांक हे जमाना जाल्यार हे खंय तरी फुडें पावपाक जाय प्रकरण। हे खंय तरी आमदारान दखल घेवन बिचोलच्या चोरयांची दखल घेवन हो विधानसभेन आवाज मांडपाक जाय की बाबा बिचोलचे पुलीस आहा ते हत्तबल आसा, ते कित्याक तांकां सडा लागना ते आमकां कळना। पण आमकां अशें दिसता की मार्केटान जास्त CCTV असो लागलेलो ना। मेन अशें हेच जंक्शन आसा थंय एक तरी CCTV असो जाय। दुकानांनी आहा CCTV पण ते सगळेच कवरेज करिना, म्हणून मातशें एक मेन CCTV ह्या जंक्शनाचेर बी लागचो अशें एक रिक्वेस्ट आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।